नमस्कार, पळोवया प्रायम खबरो. दिगंबर कामती फाटल्यान आता बेकायदेशीर मायनिंगाचे शुक्ल कास्ट. मुख्यमंत्री पार्सेकार करता केशीचे तपासाचो पंचनामो. नवातले 3च केशींनी आरोपपत्र. जायका केशी दिगंबरा आड आनी एक कबुली. दिगंबराच्या सांगण्यावेल्यान वागलो म्हूण आर्थुराची जबानी. अटकपूर्व जामिनाचेर बुधवारा निकाल. कसिनो खंय हालोवचे पयलीं थळाव्यांक विश्वासांत घेवनूच निर्णय. सुवाती फायनल केल्ल्यो नात. कसिनो विरोधाच्या फाटभुंयेर मुख्यमंत्र्याच्या थळाव्यांक उतर. ईडीसी स्थापन केली तेन्ना सावन ताचेर राजकीय नेमणुको करपाक आशिल्लो दबाव. आपल्या उपरांत राजकारण्यांनी लायली ईडीसीची वाट. शशिकला ताईचो खुलासो. आणि आयुष मंत्रालयाखाला म्हापशा आणि माकाजान जिल्लो हॉस्पिटलां. धारगळे नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ नॅचरोपॅथी. चिमला आयुर्वेद संशोधन केंद्र. खबरो विस्तारान. आदलो खण मंत्री दिगंबर कामती फाटल्यान बेकायदेशीर मायनिंगाचे शुक्ल कास्ट लागूं येता. फाटली 2-1 वर्सां एसआयटी कडेन आशिल्ल्या ह्या केशीच्या तपासाचो मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकारान पंचनामो सुरू केला. तपास खंय पावला ताचो रिपोर्ट एसआयटीन ताकतिकेचे बसके उपरांत 24 वरां भितर मुख्यमंत्र्याक दिलो. एसआयटीची कामगिरी पळयल्यार त्या टीमीची गुटली जावं येता म्हूण सुत्रां उलयतात. बेकायदेशीर मायनिंगाच्यो 9 केशी आसात. 6 केशींची चवकशी चल्ल्या. फक्त 3 केशींनी आरोपपत्र घालां. बेकायदेशीर मायनिंग केशीच्या तपासाचेर मुख्यमंत्री पार्सेकारान एसआयटी बरोबर बसका घेतली. बसका घेवन 24 वरां भितरच एसआयटीन प्रकरणांच्या तपासाचो स्टेटस रिपोर्ट मुख्यमंत्र्याक पावयलो. पार्सेकारान ह्या तपासाचो पंचनामो सुरू केला. बेकायदेशीर मायनिंगा विशीं 9 केशी आसात. 2-1 वर्सां जाली 6 केशींची चवकशी चल्ल्या. 3 केशींनी एसआयटीन आरोपपत्र घाला. ह्या केशींनी एसआयटीन हे पयलीं आदलो खण मंत्री दिगंबर कामत, आदलो खण संचालक अरविंद लोलयेकाराची चवकशी केल्या. जेणे सार्वजनीक क्षेत्रांत आजनेरे केल्ले आसात दे नीड टू बी बुक्ड. म्हाका कोणाचेर खुन्नस ना, पूण निश्चितपणे जेंचेर आरोप आसा ताचो पडताळो लागूंक जायो. आनी जो गुन्हेगार आसा, जो गुन्हेगार नासत ताका बेठो इन्वॉल्व करपाचो ना. पूण जेणे गुन्हो केला ताचेर बडयो बसूंक जाय. ते योग्य पायंडे समाजात पडूंक जाय, राजकीय क्षेत्रांत पडूंक जाय. खूप दीस जाले सर केसी पेंडिंग कशी ताणें म्हाका सांगलें की सुप्रीम कोर्टान काही हे दिल्यामुळे आमकां पेंडींग दवरचें पडलें. हांवें म्हटल्यार तेजें म्हाका हें दी, जे सुप्रीम कोर्टाची कितें सूचना ऑर्डर आसा जाल्यार ती. म्हाका दिसना की सुप्रीम कोर्टान चवकशी करूं नाका म्हणून केन्नाच सांगचें ना. बेटर ताचो गैर हे समज करून घेवचो. वी वील इंटरप्रेट इट प्रॉपरली आनी वी हॅव टू गो अहेड. सुत्रां सांगतात ते प्रमाण एसआयटीची फाटले 2 वर्सांत कामगिरी पळयल्यार ह्या प्रकरणाचो तपास करपी एसआयटीचोय मुख्यमंत्री वेगळो विचार करपाक शकता. चेंज इन गार्डन कितें जातलें सर एसआयटी टीम पळया हे सगळ्यो भितरल्यो गजाली कशें सांगतलो कितें. मात पुलीस म्हणटा डीआयजी के व्यास मुख्यमंत्र्याक सच्चे भशेन मेळिल्लो. डीआयजी व्यासाक ह्या म्हयन्याच्या अखेर मेरेन गोंयचे सेवेंतल्यान मुक्त करतात. बेकायदेशीर मायनिंग केशीचे तपासा विशीं गृह खात्यान निश्चित असो निर्देश दिल्लो ना म्हूण पुलीस उलोवन दाखयतात. जायका लाच केशीन आरोपी दिगंबर कामतीच्या अटकपूर्व जामीन अर्जाचेर निकाल आयल्या उपरांत बेकायदेशीर मायनिंग केशीन क्रायम ब्रांच ताका समन्स काडटा काय कितें तें फुडल्या कांय दिसांत कळटलेंच. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. लुईस बर्जर केसींत आदलो मुख्यमंत्री दिगंबरा आड आनीक एक कबुली नोंद जाल्या. तो राजकीय दबाव हाडटा म्हूण क्रायम ब्रांच पुरावे एकठांय करता आसतनाच दिगंबराच्या सांगण्यावेल्यान वागलो म्हूण मडगांवचो नगराध्यक्ष आर्थूर डिसिल्वान क्रायम ब्रांचीक कबुली दिल्या. दिगंबराच्या सांगण्यावेल्यान आरटीआय अर्जांत फेरफार केल्लो म्हूण आर्थुरान कबुली दिल्या. क्रायम ब्रांचीन आर्थुराच्या अटकपूर्व जामिनाक हरकत घेतली ना. वाचा सुंदराक न्यायालयीन कस्टडी दितना क्रायम ब्रांचीन हेंच केल्लें.
लुईस बर्जर लाच प्रकरणात मडगावचो नगराध्यक्ष आर्थूर डिसिल्वा कोर्टान अटकपूर्व जामीन मंजूर केलो. क्रायम ब्रांचीन आर्थुराच्या अटकपूर्व जामिनाक हरकत घेतली ना. आर्थूर तशेंच दिगंबर कामत आनी जायका सर्वेयर मांडवेलकार आड 201 कलमा खाला पुरावे नष्ट करपाचे आरोप आसात. दिगंबराक अटकपूर्व जामीन दिवचो न्ही म्हूण क्रायम ब्रांच मागता. तातूंतच आर्थुरान आतां क्रायम ब्रांचे मुखार दिगंबर आड कबुली दिल्या. गरज पडटा तेन्ना क्रायम ब्रांचे मुखार चवकशे खातीर हजर रावपाचो आदेश कोर्टान आर्थुराक दिला. आर्थुरान दिल्ल्या कबुलीक लागून ताची कस्टडीची आतां गरज ना म्हूण क्रायम ब्रांचीन कोर्टाक सांगलें. क्रायम ब्रांचीची हरकत नाशिल्ल्यान जायका लाच केशीन अंतरीम थाकाय मेळपी आर्थूर दुसरो आरोपी. दुसरे वटेन ह्या प्रकरणाची पारदर्शक पद्दतीन चवकशी करची म्हूण खासदार शांताराम नायक मागता. I am not supposed to give reaction because whole legal process is on. But I will be happy if this process of lodging FIR after things came to light in a foreign country is made transparent and people of Goa are told. People of Goa would not like to support any corrupt elements. But केस सीबीआयक दिन आसतना क्रायम ब्रांचीक दिवन पार्सेकार सरकार प्रकरण चेपूंक सोदता असो आरोप युनायटेड गोवन्स फाउंडेशन संस्थेन केला. We wonder how the Chief Minister, who was so enthusiastic about handing over the investigation to the CBI on day one, over a period of time has done a lot of U-turns and on some pretext or the other has refrained from giving this investigations to the CBI. We would like to understand whether did someone from the government pressurize him or did he realize over a period of time subsequent to having been informed by Vacha Sundar and surely a meeting with the Raksha Mantri Mr. Parrikar that if the CBI had to walk in then there would be a lot more skeletons which would tumble out. आरोपींनी दिल्ल्या कबुलीचो दिगंबर कामतीच्या अटकपूर्व जामीन अर्जाच्या निकालाचेर परिणाम न्हयकारू नजो. कोर्ट दिगंबराच्या अटकपूर्व जामीन अर्जाचेर बुधवारा निकाल दितले. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. मांडवींतल्यान कसिनो दुसरे कडेन व्हरप सरकाराक तितलें सोंपें ना. सरकारान मांडवींतले कसिनो हालोवंक 4 सुवाती सोदल्यो खऱ्यो, मात 4य सुवाती वेले थळावे कसिनो आड आवाज काडपाक लागल्यात. सरकारान सुवात सोदल्या हाचो अर्थ थंयच कसिनो दवरतले अशें न्ही. सरकार लोकांची बाजू आयकतलो म्हूण मुख्यमंत्री पार्सेकार प्रुडंटा कडेन उलयलो. कसिनोच्यो नव्यो सुवाती खंय लोकांक विश्वासांत घेवनच थारायतले. मांडवीतले कसिनो आपल्या वाठारात हालोवंक चडश्यो थळाव्यो ग्रामसभा आनी नुस्तेकार तयार नात. कॅप्टन ऑफ पोर्ट्सान थारायल्ल्यो सुवाती फायनल केल्ल्यो ना म्हूण मुख्यमंत्री सांगता. कसिनो स्थलांतरीत करचे पयलीं लोकांक विश्वासान घेतले म्हूण मुख्यमंत्री म्हणटा. कॅप्टन ऑफ पोर्टान सुचयले आसा पूण थंयसर आमी व्हरता म्हटलें आनी लोकांनी विरोध केलो जाल्यार मागीर कितें. त्यामुळे फॉर पब्लीक कन्जम्पशन लेट अस इश्यू अ पब्लीक नोटीस फॉर इन्फॉर्मेशन ऑफ ऑल, जेणे करून लोकांची तेचेर कितें सुचना आसात ऑब्जेक्शन्स आसा जाल्यार येवची. आमी थंय व्हरतात अशें ना, तें व्हरपा खातीर आयडेंटिफाय केल्ले हे 3 जागा आसात आनी त्यामुळे जनतेन आपले मतां सांगची. त्यो आमी ऑप्शन पब्लिका खातीर ओपन केला. लोकांनी तेचे रिएक्शन्स दिवची इतल्या खातीर आसा. आमी खंय अमकीच कडेन व्हरतात अशें ना न्ही. ना जाल्यार आनी कितें ते मागीर कळटा आजूच कशें अवघडीत सांगतलो. येवनी न्ही कशें ऑब्जेक्शन, कित्या वयल्यान ऑब्जेक्शन. जुवारी, शापोरा, साळ आनी आग्वाद खाडीत कसिनो दवरपाचो सरकार आनी कॅप्टन ऑफ पोर्ट्साचो विचार चल्ला. कसिनो ह्या वाठारांत दवरपाचेर लोकांनी सुचोवण्यो आनी हरकती दिवच्यो म्हूण सरकारान 15 दिसांचो प्राझ दिला. प्राझ फुडल्या सप्तकांत सोंपता. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर महेश गाडी आनी चेतन गवस. घेऊ एक विराम.